विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. उत्पल पर्रीकार जरी हारलो असलो तरी आमच्या सरकाराक ताच्या नांवाचो विचार करतले. भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगले. पणजेन बाबूश मोन्सेरात शिकलो हाची कल्पना आशिल्ल्यान बाबूश आनी ताची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरात हांच्या जैताची खोशी भोगता. पूण उत्पल पर्रीकार हारला हाची खोशी ना. उत्पलान आमचे आयकिल्लें जाल्यार आयज तो आमदार आसत आशिल्लो अशें फडणवीसान सांगलें. विजय होणार हे पहिल्या दिवशीपासूनच ठरलेलं होतं. आम्हाला त्याचा पूर्ण विश्वास होता. मी एवढंच सांगेन की या ठिकाणी बाबूश मोन्सेरात निवडून आल्याचा मला प्रचंड आनंद आहे. पण त्याच वेळी उत्पल हे पराभूत झाल्याचा आनंद मी करू शकत नाही, कारण शेवटी ते आमच्याच परिवारातले आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ठीक आहे, भविष्यात काय करायचं त्याचा विचार करू. त्यांनी योग्य निर्णय घेतला असता तर आज ते आमदार राहिले असते, एवढंच मी आज म्हणू शकतो. पेडणे मतदारसंघात प्रवीण आल्लेकरान जिखून आयिल्ल्यान ताणें खोशी उक्तायल्या. सगळ्या पेडणेकाराच्या तेंक्याक लागून वेंचून आयलो अशें प्रवीण आल्लेकरान सांगलें. भाजपा पक्षाचेच उमेदवार वेंचून आयिल्ल्यान पेडणेकाराच्या तोंडार उमेद दिसून येता. प्रवीण आल्लेकरांचा सगळ्या पेडणेकारांनी म्हाका सपोर्ट दिलो म्हणून आयज हांव हांगासर पावलो आणि अशेंच म्हाका भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. तुका दिसता की ही विक्ट्री तू इंडिव्हिज्युअल म्हणजे ताका पार्टी म्हणजे पार्टी आणि इंडिव्हिज्युअल पार्टी आणि इंडिव्हिज्युअल मायकल लोबोन कळंगूट मतदारसंघात 4979 मतांनी जैत मेळयली. वेंचणूक जावच्या पयलींच काँग्रेस पक्षांतली मतां फुट्टली आनी खात्री आशिल्ल्यान उमेदवारांक जैत मेळूंक ना. कदाचित आमीच खंय कमी पडला आसूं येता अशें मायकल लोबोन सांगलें. पैकी 8 ऑल 8 जे कॅन्डिडेट आसताले काँग्रेसीचे ते जिखताले. एक गोवा फॉरवर्ड उरलेले 7 काँग्रेस. ते ह्या फावटी आमकां दिसलें की 2 आपाक गेले, एक BJPक गेलो आनी एक इंडिपेंडंटाक गेलो. म्हणजे 4 सीट थिंगा डायरेक्ट पडले. 4 सीट. सो थिंगासर आमी चिंतपाची गरज आहा, इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आहा आणि पार्टी बिल्ड करपाची गरज आहा. आमी आतां दिल्ले आहा पार्टीक, मागीर फुडें पळोवया कितें जाता. इट इज नॉट अ मिस्टेक. इट इज जे टायमार तुमचे आमचे कार्यकर्ता जे आहा, जे वर्कर्स आहा, ते डिसिजन घेतात की ह्या फावटी गोंयभर चित्र वेगळें आसलें. ते तुमी पळया, वोट सगळे स्प्लीट जाले. नाजाल्यार ह्या आयडीनूच येवपाचें. एमसीपी नाशिल्ले तुमी थ्रू आशिल्ले. हय, खूब वोट फुटले. How do you take your role in the opposition this time? We are going to play a very, very constructive role in the opposition, and I am ready to face it. Whatever role the party will give me, I will accept. So we are there. लास्ट टाइम काँग्रेसचे आमदार बीजेपी पाहिजे तसे हे टाइम दाखवला म्हणजे तुम्ही किती करता. कोण आहा तो वचपाचो तो नका. ना हॉटेलान दवरले तशें नका. दॅट वी वॉन्टेड टू फॉर्म द गव्हर्मेंट अँड आमचो नंबर येवंक ना. प्रिकॉशनली डज नॉट अरायव. आमचो नंबर खूब फाटी उरला. तुमकां सांगला तशें 4 सीट जे आमी सालसेटान शुअर आसले ते आमचे येवंक ना. पोंडाचो येवंक ना, कुरचोरेचो येवंक ना. अशे खुबशे सीट आमचे पडले. बारीक मार्जिनाचे ना. सगळे जाण टिका येवपाक आसले जिकोन मागीर. कॉन्फिडन्स जातले की देवाक तुम्ही हे केले, एफिडेविट फायल केले. तशें ना. एवरीबडी हॅड टू स्टे टुगेदर. तुमकां दिसता की पक्ष संघटना द पीपल दॅट इफ यू स्प्लीट द वोट समबडी एल्स विल विन. हे म्हाका दिसता लोकां कडेन पावपाक आमी कमी पडले.
अशें म्हाका हल्लो तो हल्लो अशें म्हणीत मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हाणें आपलो पराभव मान्य केला. हांव वेंचणूक जिखपाक खंय कमी पडलो ताचो नियाळ घेतलो. 2-3 गांवांनी म्हजे कार्यकर्ते कमी पडले अशें तांणी म्हणलां. पार्सेकारान फॅक्टराचे म्हज्या मतांचेर कांयच परिणाम जावंक ना अशेंय विधान सोपटेन केलां. खूब कमी मतांनी हांव हारलां. एकदां हारलो म्हण हांव राजकारण सोडचो ना अशें सोपटेन म्हटलां. मोगोचे फुडारी चिता रोलकारान मांद्रे मतदारसंघात जैत मेळोवन सोपटेक 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेन हरयला. अशें कितें घडलें? सर बीजेपी अगेन्स्ट काम केलें की वय आसलो नॉट ब्लेमिंग एनीवन हां म्हाका दिसता मॅक्झिमम 500 मतांनी हारला 500 मतांनी हारला कारणां सोडून काडटा हां हे हांव कमी पडलो तुमी आतां पॉलिटिक्सान कंटिन्यू काम करतले की कितें एक फावट हरलो 4 फावटीचे फ्रॉम सोडा हय पार्सेकाराक लागून तुम्ही काहीतरी ना पार्सेकाराची जी मतां आसली पळय आमकां हय पूण खंय तरी 1-2-3 गांवांनी जे कार्यकर्ते मातशे कमी एक मॅक्झिमम जावन 500 मतां आसतली 500 मतांनी हरलो तो हरलो. ओके वास्को भाजपान कार्लोस आल्मेदान अजापाचो धक्को दिलो. भाजपा उमेदवार दाजी साळकारान वास्कोच्यान जैत सोडीत भाजपाची सत्तेची समीकरणां सोपी केली. कार्लोस आल्मेदान वेंचणुकेच्या तोंडार भाजपाक सोडशीड दिवन काँग्रेसींतल्यान उमेदवारी दाखल केल्ली. पूण दाजी साळकारान यशस्वी पावल मारीत कार्लोस आल्मेदाचे गणित पुराय फेल केले. केपेंचो भाजपाचो उमेदवार बाबू कवळेकाराक अजापाचो धक्को बसला. काँग्रेसीच्या आल्टोन डिकोस्टान सुमार 3,443 मतांच्या आघाडेन केपेंच्यान जैत सोडला. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान केपेंच्यान जिखपाचो हावेस उक्तायला. पूण 3,443 मतांच्या पिछडेन ताजें सपन हे फावट मातये भरवण जाल्ल्याचें दिसून येता. हे विधानसभा वेंचणुकेन सगळ्यांत चर्चेचो विशय थारिल्लो तो कुठ्ठाळी मतदारसंघ. उमेदवार दवरपा वयल्यान भाजपा मदीं कोंफुसांव निर्माण जाल्ले. मंत्री माविन गुदिनोन गिरीश पिल्लयाक तेंको दीत उमेदवारीची मागणी केली. उपरांत थळावी आमदार एलिना साल्दानान भाजपाचो राजिनामो दिवन आपाच्या गटान प्रवेश केल्लो. ते उपरांत कुठ्ठाळे भितर कोण बाजी मारतलो असो प्रश्न निर्माण जाल्लो. वेंचणुकेंत सगळ्याच उमेदवारांनी नेटार प्रचार केल्लो तशेंच जैताचो दावो केल्लो. पूण मतमेजणीच्या दिसा गिरीश पिल्लय ह्या सगळ्यांचेर भारी थारिल्ल्याचें दिसून आयलें. मतमेजणेच्या चवथ्या फेरये उपरांत गिरीश पिल्लय 773 मतांनी आघाडीर आशिल्लो. समाजकारणाक म्हत्व दिवन काम करपी गणेश गांवकाराक भाजपान तिकेट दिल्ली. हे करताना मंत्रिमंडळान भाजपा वांगडा आशिल्ल्या एका फुडाऱ्याक भाजपान तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान गणेश गांवकार हाचेर भाजपान दाखयिल्ले विश्वास सार्थ थारला अशें मत भाजपाचे फुडारी विनय तेंडुलकर हांणी व्यक्त केलां. जाल्यार आपणाक सावड्डे मतदारसंघांतल्या सुशिक्षीत बेरोजगार तरणाट्यांनी निवडून हाडला. हांव तांचो उपकारी आसा अशें मत सावड्डे मतदारसंघांतल्यान निवडून आयल्या उपरांत गणेश गांवकारान व्यक्त केलां. तो सगळी लिडरशीप आमच्या विनयबाईन घेवन यूथ जे असलेले आमगेले एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ह्या युथांनी हो सावड्डेचो विजय केल्लो आसा.
मराठीमध्ये सांगतो की जे अनएम्प्लॉईड एज्युकेटेड युथ आहे त्या युथांनी सगळ्यांनी हा विजय मिळवून दिलेला आहे. या विजयाची सगळं म्हणजे आमचे जे पळय मतदार आसा दिसावड्याचे जॉब स्कॅमाचो परिणाम हो ना जॉब आम्ही आज दितले जॉब स्कॅम म्हणते वेगळे एकूण निकालावरती कशा पद्धतीने बघताय अद्याप चित्र स्पष्ट नाही. चित्र आता ऍक्च्युअली सावर्डेचं आपण बघितलेलं आहे. संपूर्ण गोव्यात बीजेपीचे 21 सीट येणारच येणार आणि त्यामुळं आपण बघितलेलं आहे की बीजेपीला लोकांनी कौल दिलेला आहे. तुम्हाला बाकी कुणाचाही सपोर्ट घ्यावा लागणार नाही असं वाटतंय? सध्याची परिस्थिती तशी आहे पण गरज पडली तर सगळे ते आमचे जे लीडर्स आहेत टॉप लीडर आहेत ते डिसिजन घेणार. खरें म्हणजे हो सावर्डेच्या जनतेचो विजय आसा आणि आमी थंय आमच्या भितर मंत्रिमंडळान आशिल्लो कॅबिनेट मिनिस्टराक आमी डावलून हांगसर समाजा भितर काम करपी गणेश गांवकारा पार्टीन तिकेट दिल्ली आनी सगळे पक्षाचे प्रामाणीक कार्यकर्ते फाटल्यान उबे रावले. कारण थोडे पंच सरपंच विकले गेले वले 5 लाख 10 लाख पावणी चलताली तरी आसतना आमचे कार्यकर्ते आमच्या पक्षा बरोबर रावले गणेश गांवकारा बरोबर रावले आणि हो सामान्य जनतेचो विजय आसा. सावर्डे मतदारसंघाचो विजय आसा. लोक आशेन पळयता गणेश गांवकारा कडेन फुडले एम्प्लॉयमेंट आनी डेव्हलपमेंटा खातीर. ताणें तशें 2000 ज्याने जसे गणेश गावकरने हा विजय प्राप्त केला आहे तो सावर्डे जनतेचा विजय आहे. प्रामाणिक कार्यकर्त्याचा विजय आहे. कारण जे कॅबिनेट मंत्री होते त्यांना आम्ही डावलून पक्षाने गणेश गावकरला माजी आमदाराला तिकीट दिली होती आणि तरी असताना एवढे असताना सुद्धा त्या माणसाने पैसे भरपूर खर्च केले पंच सरपंच विकत घेतले तरी असं आमचे कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे गणेश गावकर बरोबर राहिले. त्यामुळे 4000 पेक्षा जास्त लीड घेऊन आज आम्ही सावर्डे मतदारसंघात विजय प्राप्त केला. हा सावर्डे जनतेचा विजय आहे. तुम्ही सांगा तुम्ही पण बोला की मराठी घ्या. मराठी कोण तू घेतला मराठी दिलाय गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्यो चालूच आसतल्यो पण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.